नमस्कार. तुम्ही पळयता माझ्या फाटल्यान आमी जे वारखणे आसा आनी हेच्या पयलीं जे सगळे रस्ते हॉट मिक्सिंग करपाक लागून जी फावंडेशन जे आमदार आसा तांणी घातलेले आसा आनी त्याच प्रमाणे होय वारखणे हो रस्तो कंप्लीट जाल्लो आसा हॉट मिक्सिंग करून. पण तरी आसतना आयज सिवेजीचें काम करपाक लागून हे जो मशीन हाडला हेंच्यांनी, तुमी पळोवपाक शकता फाटल्यान हे डायरेक्ट हॉट मिक्सिंग रस्त्याचेर चलोवन हाडला. जे हे मशीन आहा ते लिफ्ट करून हाडचें पडटा. पण तरी आसतना कोणाचे तरी मिस्टेक म्हणटा ते आनी तें मशीन डामरा वयल्यान चलोवन हाडलें. सगळो जो हॉट मिक्सिंग रोड आहा एक सायडीच्यान सगळो कंप्लीट हो डॅमेज जाल्लो आसा. हेका जबाबदार कोण कांय कळना. ऑफिसर तांकां विचारल्यार ते म्हणटा चूक तेंगेले ऑफिसर कोण सद्या ना, पण ते कामगारांक ते चूक जाली म्हणटा. पण हेका हे जे लुकसाण जाल्लें आसा हॉट मिक्सिंग 2 दीस पयलीं हांगासर हॉट मिक्सिंग जाल्लो आसा आनी त्याच प्रमाणे रोखडोच 2 दिसां उपरांत हे पळय आतां सिवरेजीक लागून परत रस्तो हो हॉट मिक्सिंग आहा तो डॅमेज जाल्लो आसा. परत हो हॉट मिक्सिंग जातलो काय कितें जावं हेजें लुकसाण कोण भरतलो ते कांय खबर ना. कैसा लाया रे मशीन? रास्ता नया है. हाँ, लेकिन नया रास्ता है अभी बनाया है. माफ कैसे करेंगे? अभी इतना खर्चा है अभी तुम कैसा लाया? गलती हो गया था, गलती से आ गया। लेकिन इतना कोटी रुपए में रास्ता बनाता है और तुम लोग को मालूम नहीं, ऐसे तुम लोग लेके आया रास्ते से. ये ऑपरेटर है, तुम बोलो ना क्या हुआ, क्यों लाया? गलती हो गया सर, सब दिन ट्रैक्टर पे ले जा रहे थे। लेकिन अभी कौन है इंचार्ज? कौन है इधर ट्रैक्टर भी मेल के ले जा रहे थे। इंचार्ज कौन है अभी यहाँ पे? इंचार्ज कौन है? बताओ रे, बताओ, मुंह खोल के बताओ. हाँ? आएगा सर, फोन लगा। कौन बोला तुमको लेके जाने के लिए? हाँ, अभी कल परसों तो रास्ता बनाया है, फिर आप लोग ऐसा करेंगे तो गलती हो गया। कैसा गलती? इतना लाखों का नुकसान हो गया सरकार का. आपको ये करना चाहिए ना. और ऐसा डायरेक्ट रास्ते से चला के लाता है मशीन. नहीं सर, वो ट्रैक्टर पे ले जाते हैं। फिर ऐसा कैसा लेके आए आप? का पेपर है बनाने का, लाइसेंस है इसका, ये चलाने का परमिशन है इसके ऊपर. ये फिर ऐसे कैसा रहे आप? तुमको अभी तुम ऑपरेटर कितने सालों से ऑपरेटिंग कर रहे हो, तुमको मालूम है इसको रोड पे लेके जाते कभी देखा है तुमने? ट्रॉली में लेके जाते ना, हर जगह पे ट्रॉली में लेके जाते ना. ये तुम कहते हो कल परसों ही रास्ता बनाया और आप कैसे लेके आए यहाँ पे? हाँ, अब वही बोल रहा हूँ. फिर कहते तुम लाया कैसा? फिर तुम्हारा गलती है. आपका नाम क्या? हाँ, गिरधारी. ये सिवरेज का ये है ना? सर पयर केल्लो. पण तुमकां सांगलेलें की सिवरेज सगळे काम जाल्लें आहा. पण आतां तुमी आतां नवो हो डांबरीकरण केला पळय न्ही, पण आयज तेंच्यांनी मशीन हाडलें. तांकां एलावड आसा मशीन हाडपाक? एलावड ना. त्यांना किती ॲक्च्युली अशी मशीन खंय व्हरता जाल्यार ते लोड करून हाडून पर्टिक्युलर जाग्यार अनलोड करपाक आनी तेन्ना काम करपाचें. पण आतां रस्त्याचे पळय आतां इतलें नुकसाण जाल्लें आसा पळय, तें आतां कोण हें करपाचें काय म्हणटा? ते आता त्यांच्याकडे वसूल करपाचें आनी कोणाकडे? म्हणजे आम्ही ऑलरेडी केला काम ते. तुमी काम केल्लें आसा. ऑलरेडी काम जाल्लें आसा आमचें. सो तशें मशीन तांकां हाडपाक हांगासर एलावड ना. अलाव ना. सो इलिगल तेंच्यांनी हें आतां इलिगली हाडलां. ते खंय व्हरपाक जालें, हे मशीन खंय व्हरपाक जाय जाल्यार तेणी फक्त ते खंयचे ट्रॉली कितें आहा तितून लोडिंग करून ते पर्टिक्युलर स्पॉटाचेर अनलोड करपाक. स्पेशली कितले डिस्टन्स हेंच्यांनी आतां रस्तो हें केल्लो आसा? हांगाच्यान वयर सुश्रुशा हॉस्पिटल ना, कितले स्पेन आसतले? हे म्हाका दिसता ना 700 मिटर आसता. 700 मीटर. 700 मिटर पण ऑलरेडी तुमी हो डांबर केल्लो केल्लो आसा. सो आतां रस्तो हेंच्यांनी परत हें केलो. ओके. सिवरेज डिपार्टमेंट. वारखणीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.